कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे तारण कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे तारण कार्मेल किरण तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसां हाडू बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशा खर गावान गाव दैवीक मिसां हाडू बेसांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे तारण कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण उलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे तारण नमस्कार कार्मेल किरण कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत आयच्या दिसाची सुवार्ता आमी पयले आयकुया लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जुदेयाच्या राया हेरोदेच्या काळार अबियाच्या वर्गाचो जाकारे नांवाचो याजक आसलो ताच्या पत्नीचें नांव एलिझाबेथ आनी ती याजकांच्या कुटुंबांतली तीं दोगांय देवा मुखार नित्यवंतां आसलीं सर्वेस्पराचे सर्व उपादेश आनी नियमां तीं आक्षेपाविने पाळटालीं पूण तांकां भुरगीं नासलीं कित्याक एलिझाबेथ वांजडी आसली त्या शिवाय तीं दोगांय उत्तर प्रायेक पावल्लीं एक दीस जाकारे आपल्या वर्गाचे सर्ते प्रमाणे देवा मुखार याजकपणाचें कार्य चलोवन आसलो याजकाचे दस्तुरेक सरी जावन सर्वेस्पराच्या देवळा भितर सरन धूप पेटोवच्या कामाक सुरतेन ताका वेंचून काडलेलो तो धूप पेटोवच्या वेळार लोकांचो जमो भायर मागणें करीत आसलो तेवा सर्वेस्पराचो एक दूत धुपा वेदीच्या उजव्याक उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो ताका पळोवन जाकरी घाबरलो आनी व्हड आखांतान भरलो पूण देवदूतान ताका सांगलें जाकरी भिये नाका देवान तुजें मागणें आयकलें तुजी पत्नी एलिझाबेथ
एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जुवांव म्हूण नांव दिजय. ताच्या जल्मा वरवीं तुका व्हड संतोश जातलो आनी जायते जण उल्हास पावतले, कित्याक सर्वेस्परा मुखार तो वर्तो जातलो. वायन वा आमालाचें कसलेंय तो सेवसो ना आनी ताचे आवयचे कुशींत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरून आसतलो. इस्रायलाच्या भुरग्यां मदल्या साबारांक तो सर्वेस्परा तांच्या देवा थंय परतितलो. एलियाचो स्वभाव आनी समर्थी आसून तो देवाचो दूत कसो ताच्या फुडल्यान वेतलो. बापाय भुरग्यांची काळजां तो परत एक करतलो. अवेदेयांक तो नित्यवंताचे वाटेक परतितलो. अशें सर्वेस्पराक घेवंक योग्य जाल्ली एक परजा तो आयती करतलो. जाकारी देवता लागीं म्हणालो, ही संगत खंडीत म्हूण हांवें वातयेवचें कशें? हांव आतां म्हातारो आनी म्हजी पत्नी उतरप्रायेची. देवदूतान ताका जाप दिली, हांव देवाचे सदरे हुजेर सेवा करता तो गाब्रिएल. तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशेन धाडला. पूण फावो त्या वेळार जारी जावची ही म्हजी उतरां तुवें सतमनली नात. देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मौन उरतलोय, उलोवंकच सकचो नाय. हेवशिल्ल्यान लोक जाकारीचे वाट पळोवन आसलो आनी त्या वेळांत तो तितलो वेळ रावूंक कारण कितें जावेत म्हूण चिंतून अजाप जाल्लो. तितल्यार जाकारी भायर आयलोलो, पूण तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान जालें ना. तोवर त्या वेळांत ताणें एक द्रश्टाव देखला जायत म्हूण तें समजलें. तोवर तावन तो मौन उरलो आसता तांचे लागीं हात भाशेनच उलयतालो. आपल्या मुनियारपणाचे दीस भरते जातच तो आपल्या घरा पाटी गेलो. थोड्या काळा उपरांत ताची पत्नी एलिझाबेथ गर्भेस्त जाली. सर्वेस्परानच हें मोजें थंय केलें. मनशा मदलें म्हजें नालिसपण काडूंक आतांपुणी ताणें दया केली आनी 5 म्हयने पर्यंत भितरच एकसुरायेंत जियेली. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भुरग्यांचें देणें नातल्ल्या काजारी जोड्याची बेजाराय दूख आमी जाणाव आमकां हें समजता. प्रत्येक जावन एका स्त्रियेची बेजाराय, कित्याक आमच्या समाजांत जायते पोटी एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जायना जाल्यार सगळ्यान दूर त्या स्त्रियेचेर घालतात, तिका वांजडी म्हूण वोलायतात. जायते पोटी कारण वा कसलें उण दादले तें आसूं पुरो, स्त्रिये तेंच म्हूण न्हय. तें आतां आमकां मेळ्ळ्या वैज्ञानीक जाणवेतांव आमी जाणाव. तरी असलें दूख, असले बेजाराय जायते फावटी स्त्रियेन आनी सबार फावटी दोगांयनी ह्या काजारी जोड्यान सोंसी जाय पडटा. असल्या सन्निवेशांत अचानक रितीन, अजापोन रितीन जर तांकां एक भुरग्याचें देणें फावो जालें, तांकां जावचो संतोश वर्णूंक असाध्य. तितली ती संतोशतात. हांगासर ह्या कार्मेल गुड्यार बेकानगट्टे हांगासर अशा बाळोजेरच्या पूर्ण शेतांत असलीं थोडी घडितां घडतात आनी आमी आयकता. म्हणजे थोडो लोक हांगासर येता, फादर काजार जावन 10 वर्सां जालीं, 8 वर्सां जालीं, 12 वर्सां जालीं, 15 वर्सां जालीं, आनी की आमकां भुरग्यां ना फादर, मागा फादर म्हूण.
आमी मागता भावार्थ दवरा जेजू बाळका कडेन मागा म्हणटा आनी जायत्यो फावटी तांच्या भावार्थाक लागून तांकां भुरग्याचें देणें फावो जाता आनी संतोशान आनंदान फाटी येतात जेजू बाळका काणीक भेटयतात आनी आमकां सांगतात आनी साक्ष दितात आनी थोडे फावटी पयलें सांगनासतना उपरांत येवन फादर आमकां भुरगें नातिल्लीं आमी हांगासर येवन मागलें मागीर आमकां भुरगें मेळ्ळें म्हूण तशें सांगचीं जायतीं जाणां आसात आनी ही फकत क्रिस्तांव मात न्हय अक्रिस्तांव सयत हिंदू मुस्लिमां सयत आनी हेर जातीचे सयत असलो उपकार हांगासर ह्या पूर्ण शेतांत जेजू बाळका कडेन मागून घेतात हांव कितें सांगू खुशी वतांगे म्हूण सांगल्यार भुरग्यांचें देणें फावो जाता आसतना एका जोड्याक जावचो संतोश तें अचानक रितीन जायतीं वर्सां भुरग्याचें देणें नासतना उपरांत भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या वेळार असलो एक सन्निवेश आयच्या सुवार्थेंत आमकां वाचूंक मेळटा आनी आयच्या पयल्या वचपांत ही आसा पयल्या वचपाचो ल्हानसो मोठ्यान उल्लेख करचो तर दानाचे कुळयेचो मनोवा नांवाचो एक मनीस आसलो आनी ताची बायल वांसडी जावन आसली ती कांय भुरगीं नासलीं आनी एक दीस सर्वेस वर्सो दूद तुका दिश्टी पडलो आनी तूं खरेंच वांसडी आनी तुका भुरगीं नात पूण तूं गर्भेस्त जातली आनी तुका तूं एका पुताक जल्म दितली म्हूण तो सांगता आनी उपरांत तशेंच घडटा ती वचून त्या दादल्या सांगता देवाचो मनीस आयलो ताणें अशें म्हळें ताका देवताचें रूप असलें खरेंच तें भयंकर आनी तूं गर्भेस्त जातलें म्हूण आनी एका पुताक जल्म दितलें म्हूण ताणें म्हाका सांगलां म्हणून ती घोवाक कळयता आनी उपरांत त्या स्त्रीयेन एका पुताक जल्म दिलो आनी तिणें ताका सामसांव म्हूण नांव दिलें अशें मानोवा आनी ताच्या बायलेक सामसावाचो जल्म जाल्ले तें घडीत आयच्या पयल्या वाचपार आसा जाल्यार आयच्या सुवार्थेंत जाकारी आनी एलिझाबेथीक जल्माल्लो जोआंव बाप्तिस्त हाचे विशीं आमी आयकलें आमी जाणाव जाकारी आनी एलिझाबेथ दोगांय उत्तर प्राय पावलीं भाग्यवान मनशां देवळांत सेवा दिवची मनशां देवाची सेवा करची साकोर आनी साकरणी इतल्या भाग्यवानपणान भक्तीपणान जी येतालीं ती तरी एका भुरग्याचें देणें एक बी एक पाळ तांकां केल्लो ना ही देवाचें मांडवळ भावानो आनी भयणीनो पूण आतां कितें घडटा अजाप पद्दती म्हणल्यार बरी जाकारी भिये नाका देवान तुज्या मागणी आयकलां तुज्या पतीन तुजी पत्नी एलिझाबेथ एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दी जाय म्हणून तो सांगता आनी एक बरी खबर दिता हें आनी ताचे विशीं जायत्यो संगती हो गब्रियल बडवो ताका कळयता आनी ही खबर जाकारे पातयेवंक कश्ट कित्याक आमी जाणाव सैमा प्रमाणे उत्तर प्रायेक पावल्या एका दादल्याक आनी प्रत्येक जावन एका स्त्रियेक उत्तर प्राय पावल्या उपरांत भुरगें किर्लोवचें जाल्यार कशें भुरग्याचें देणें फावो जावचें जाल्यार कशें तें चिंतून मनशाचें तर्क तो चिंतून मनशाच्या तर्का प्रमाणे तें तर्क लागू करन तो म्हणटा हें असाध्य हें कशें जावचें आनी अशें तो पातयेवंक फाटी सरता एका लेखान पळोवंक गेल्यार तो पातयेवंक फाटी सरता आनी तो वळो कितें जाता बडवो म्हणटा हांव देवाचे सदरे हुजे सेवा करता तो गब्रियल तुजे लागीं उलोवन ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजे सरशेन धाडला पूण फावो त्या वेळार जारी जावची उतरां तुवें सतमने नात देखून ह्यो संगती घडोवन येसर तूं मौन उरतलोय उलोवंक शकचो नाय पळया केदी व्हडली शिक्षा ही कित्याक जाकारी देवाचो मनीस जालो जाल्यार देवाचें उतर ताणें पातयेवंक ना देवाचेर विश्वास ताणें दवरलो ना देवाच्या भावांत ताणें ठेवलोलो ना देवाक सर्व संगती साध्य देवाक असाध्य म्हळ्यार खंयचेंच ना देवाचो वाटो विचित्र मनशा सैमा प्रमाणे असाध्य जावंक पुरो पूण देवाक असाध्य न्हय
कित्याक मनशा सैम रचलेले देवान, मनशा सैमाच्या अधिकार आसतलो सो देवान. त्या देखून मनशांक आसात म्हूण दिसल्यार तें साध्य करूंक त्या मनशा सैम रचलेल्या देवाक कळीत आसा आनी ताका अधिकार आसा. आनी तसलें अजाप देव जायते पटीन करता. आनी हांगासर देवान ह्या देवाच्या मनशाक, कित्याक तो जाकारी देवाचो मनीस, ताचे तान जल्म येवचो जोआन बाप्तिस्त सोडवणदाराचो, सोडवणदाराच्या येण्याक तयार करचो मनीस, ताका वाट तयार करतलो मनीस, स्नान जाता तो. आनी असलें एक घडीत असलें अजाप करूंक देवाक कश्टांचें न्हय आनी तो करतलोच. पूण तें तो पातयेवंक ना. देवाक आसात जाल्ल्या खंयचेंच ना भावनान भयणीनो. पातये न्ही जाय. देव म्हाका दितलो, देव म्हाका हें करतलो, म्हज्या चिंतपा प्रमाणे आसात. पूण देवाक आसा जाल्यार खंयचें ना म्हूण धड पातयल्यार जायते पळोवनी पातयेक लागून अजापां घडटात. सुवार्थ्यांत असलीं घडटा जायतीं आसात. त्या पिडेस्त मनशाच्या पत्नीक लागून वा हेरांनी कोणें त्या पिडेस्ता जेजूसाची हाडलो तांच्या भावार्थाक लागून ते बरे जाल्ले आसात. आनी जेजून जायते प्रमाणे तुज्या भावार्थाक लागून तूं बरो जालोय, तुज्या भावार्थाक लागून तूं बरी जाली, तुज्या भावार्थाक लागून तुजो साखर, तुज्या भावार्थाक लागून तुजो पोत बरो जातलो. भावार्थाक लागून. फुडें या. हांगासर एक विशेश एक संगत उल्लेख करूंक हांव कशी व्हरतां. हांवें म्हणलें आनी सुवार्थ्यान आतां सांगलें, ह्यो संगती घडोवन येसर तो मौन उरतलोय, तो उलोवंक शकचो नाय म्हणून गब्रिएलान जाकारे सांगलें. आनी जाकारी मौन उरलो. केदो म्हणून सर जोआन बाप्तिस्त जल्मता म्हणून सर. तें घडीत मागीर आमी जाणाव ताका जोआन बाप्तिस्ताक नांव दिता आसतना ताची जीब सुट्टा आनी ताका उलोवंक जाता. सांत आगुस्तीन हाशेर ह्या गळिताच्या नियाळकर म्हणटा, जाकारेन मौन जावंक जाय आसलें, ताचो ताळो ताचे तान पयस वचो जाय आसलो, कित्याक एक ताळो जल्मोवंक आसलो. ही हॅड टू लूज हिज वॉयस बिकॉज अ वॉयस वॉज टू बी बॉर्न. फुडें आनी एक संगत म्हज्या मतीक येता. हांगासर जाकारेन विचारलें, हें कशें साद, कशें आतां घडतलें, म्हाका प्राय जाल्या आनी म्हजी हांव मतारो आनी म्हजी पत्नी उतार प्रायाची. आतां उडास करया. मरयेक ही बरी खबर हाडटा आसतना मरी उतार प्रायस न्हय, तरणाटी चली. बडव्यान ही बरी खबर हाडली. पूण थंयसर मरयेक लग्न जावना, दादल्या कडेन संपर्क ना. आनी मरयेनी सवाल केलें, हें कशें घडचें म्हूण. अरे जाकारेन सवाल केलें कशें घडचें म्हूण, जाकारेक शिक्षा दिली. मरयेन सवाल केलें हें कशें घडचें म्हूण, मरयेक शिक्षा दिवना. तर देव पक्षपाती गी, देवान पार्शालिटी पक्षपात केलो गी, ही एक जाप दिवेत. ते कितें गे म्हूण सांगल्यार एका याजकान आमच्या एका मलगडे याजकान सांगचें हांवें आयकल्लें, ताळ्यांत व्यत्यास आसलो. म्हणजे जाकारान विचारलें, हांव मतारो, म्हजी पत्नी उतर प्रायाची, हें कशें जावचें, आतां कशें साद. मोठ्या ताळ्यान बेविश्वास वा अविश्वास ताणें व्यक्त केलो. हें कशें घडचें, हें कशें आतां साद, म्हाका इतली प्राय जाली, म्हज्या पत्नीक इतली प्राय जाली. त्या उतरांनी त्या ताळ्यांत विश्वास ना, भावार्थ ना. पूण मरयेन हें कशें घडचें हांवें समजोवेत गी, म्हाका आजुनूय काजार जावंक ना, दादल्या लागीं कसलोय संपर्क ना, तर हें म्हजें तें कशें घडटलें म्हूण हांवें जाणा जावेत गी. पळया ताचो ताळो कितलो मोठो आनी हांगासर चली जाल्ल्या मरीचो ताळो कितलो बारीक. न्हय फकत दादलो आनी स्त्री ह्या चली म्हणल्या कारणा खातीर मोठो ताळो आनी बारीक ताळो, पूण भावार्थाक लागून विश्वासाक लागून त्या ताळ्यांत व्यत्यास आसा. थंयसर बेविश्वासो ताळो, हें कशें घडटलें. पूण हांगासर हें कशें घडटलें हांवें इल्लें समजोवेत की त्या देखून मरयेक शिक्षा मेळोंक ना, मरयेक शिराप मेळोंक ना, मरयेक बेसांव मेळ्ळें.
जुवांवाक शिराप मेळ्ळो म्हणून न्ही पूण शिक्षा मेळ्ळी. थोड्या तेंपाक तुवें समजूं जाय देवाचो वांटो विचित्र, देवाक आसा जाल्लें खंयचेंय ना म्हणून. हेरांक घडयता मुखांत्र, आमच्या वडिलां मुखांत्र, आमच्या धार्मीक मुखेल्या मुखांत्र, संस्कारां मुखांत्र, मेसाच्या बलिदाना वेळार शर्मावा मुखांत्र जायते फावटी देव आमचे कडेन उलयता आनी अशें घडटलें म्हूण आमकां सांगता जाल्यार तें आमी पात्योवंक शिकचें. कित्याक देवाक आसात जाल्यार खंयचेंय ना आनी साद आसा देवाक म्हणून पात्योवंक असल्या घडयता मुखांत्र आमी शिकचें आनी तें पात्योवंक प्रयत्न करचें. दुसरें, आमकां पात्योवंक कश्ट मारता आसतना देवा कडेन सांगचें, हें म्हाका पात्योवंक कश्ट मारता, म्हाका पात्योवंक करपा दी. आगोस्तिनानगी वा म्हणलें म्हाका आतां सुमा उडास येना, लॉर्ड हेल्प मी टू अंडरस्टँड दॅट आय मे बिलीव. हांवें पात्योवचे खातीर म्हाका समजूणी दी म्हणून. म्हणजे म्हाका पात्योवंक जाय पूण समजोवंक कश्ट मारता अशें त्या संतान मागलें. बरी पात्योवचे बरी म्हाका समजोवंक करपा दी म्हणून तशें आमी मागणें करचें. आनी तिसरें, देवाक आसात जाल्यार खंयचेंच ना म्हणलें पात्योवन जायत्या काजारी जोड्यां खातीर कोणाक प्रत्येक भुरग्यांचें देणें ना तांचे खातीर आमी मागया मात न्हय, तसल्यांक आमी बरोवचो दिवया. सांगया जेजू कडेन मागा, देवा कडेन मागा, देवाक आसा जाल्यार कांय ना भावार्थान पतल्यार आनी देवान खुशी वेल्यार देव खंडीत दितलो. आनी देवा जर आतां दिवंक खुशी ना ताकाय देवाच्या कुशे खालती मान घालूंक आमी शिकूंक जाय. कित्याक हांगासर म्हाका आमच्या कार्मेलीत वर्देच्या सुदारकाचो कसो सांजो उडास येता. थोडी आवय बापूय भुरगीं नात म्हणून वळवळटात पूण कोण जाणा भुरगीं आसात जाल्यार त्या भुरग्यांक देवाक महिमा मेळटात म्हणून. भुरगीं ना जाल्यार देवाक कांय चड महिमा मेळटात कोणना, पूण भुरगीं आसल्यार देवाक कांय तितली महिमा दिवंक ती सच्ची ना कोणना म्हणून. असलें ती भावार्थान पात्योवन घेवंक हें कश्ट मारतलें पूण तसलें भावार्थान पात्योवन घेवंक जायत्या काजारी जोड्यांक आदार मेळोवन दी, धैर्य मेळोवन दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें. वंदन तुका बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. बेसावांचेर घाल वळय कुरपेज वेंगे तुज्या सदां सांबाळ दवर. Jezu barka naman tuka, Jezu barka वंदन तुका बेसावांक चेरका वाडले कुरपेज वेंगेन तुज्या सदा सांबाळ दवर. बेसावांक चेरका वाडले कुरपेज वेंगेन तुज्या सदा सांबाळ दवर. देवपण सांडून आयलो ह्या संवसारी मनशा रूप घेतले मोरयेद्वारी. पातकान बुडलेल्या तुजे परजे उदेवन आयलोय तूं सुर्या परी. देवपण सांडून आयलोय ह्या
संसारी मनशा रूप घेतले मोरयेद्वारी पातकान बुडलेल्या तुझे परजे उदेव नायलो तू सूर्या परी Jesu barka menantuka Jesu barka menantuka Mesa memcega Wale kurbeza Pengen tu jasada Samandama Mesa memcega